हांव कन्सेप्टा फेर्नांडीस. क्लॅरन्स कैकंबा हांची तो एक मौन आवाज म्हणली काणी सादर करता. वाजांनी बावन गेल्ले गुलोब झाडांच्या मुळांनी उडोवन फुलले तांबडे दवे गुलोब हांवें खुंटले. दोनूय वाजांनी ते बरे करून मांडून दवरून पार्लराच्या कुशीन मेटां काडटना सिस्टर ग्रेसीन उलो केल्लें आयकून घुंवली. तुका मदर सुपिरियरा तंचा पळयता. सरारा मेटां काडून म्हजे कुशीन येवच्या तिणें चिकी कठीणायेन म्हळें. हांव एका घडयेक घाबरेवन गेली. कित्याक गी हांव नेणा. काळजांत भें भरून गेलें. कित्याक सिस्टर ग्रेसी? हांवें कांपच्या ताळ्यान विचारलें. तुवें केल्ल्या कर्माक. सिस्टर ग्रेसी परत एक फावटी खेवसाली आनी म्हज्या हातांनी आशिल्लीं वाजां बळान ओडून घेतलीं. तशें करतना एक वाज निसरून सकयल पडलें. मातयेचें वाज तें न्हय जाल्ल्यान फुटलें ना. बगार नाजूकायेन मांडून दवरले तांतले गुलोब धरणीचेर फासलोवन पडले. हांव तिकाच पळोवंक पडलीं. हाच्या आदीं अशें तिणें केदाळाय केल्लें ना. तर आज कित्याक असलो मनोभाव? आमचोरान ती वाजांतले गुलोब परत मांडून दवरचें प्रयत्न करताली. पूण त्या फुलां भरिल्ल्या वाजाक परत एक फावटी ती सोबाय आयली ना. वाजां हातीं घेवन सिस्टर ग्रेसी पार्लरा कुशीन चलतना म्हजें काळीज दाटायेन कांपोवंक लागलें. अचानक तें सकाळीं फुडेंच सुपिरियरान अशें आपोवंक धाडचें की तें चड उणें जाल्यार शिवाय मात्र नातर केन्नाय आपोवंक धाडिना म्हणयत. कित्याक तिणें आपोवंक धाडलां? मतींत परत आनी परत सवालां उदेलीं. जवाब सोदूंक मोत उर्डाली पूण म्हाका बिलकूल साध्य जालें ना. बियाचीं सवकास मेटां काडून हांव सुपिरियराच्या कुडा लागीं पावलीं. कुडाचें बागील उक्तेंच आसलें. हांवें भायर तावनूच तिळून पळयलें. ती कितेंगी गुंडायेन चिंतून बशिल्ली. हांव भितर गेलीं. म्हज्या मेटांच्या आवाजाक तिणें तकली उखल्ली. तुवें पातक आदारलां सिस्टर लिनेट. मनशांक लजे घालचें कठीणायेचें पातक. तिचो ताळो गडगड्या भशेन उसांबळायेन भरून कुडाच्या 4 वणनीक आपटालो. म्हजी मोत शिरशिरली. काळीज भरान आवाजोंक लागलें. जीव कांपोवन गेलो. हांवें कितें केलां? हांवें कितें केलां मदर सुपिरियर? म्हजो ताळो कठीणायेन कांपतालो. तुवें कितें केलांय म्हूण उचारून ही म्हजी बागेवंत जीब हांव पाड करिना. तिचो ताळो व्यंगीपणान भरून गेल्लो. सांगातास उडासान दवर. ह्या कॉन्व्हेंटाची मर्याद 10 जाण चलच्या धुळींत भरसून निसंतान करूंक ही हांव सोडिशिना. आतां सांग, तुज्या पोटाचो आकार असो कित्याक बदल्ला? सकाळीं उठतनाच तुका वोंक कितें? हर एक दीस तूं निस्तेज आसताय कित्याक? हांव परत घाबरयली. फाटल्या थोड्या दिसांनी म्हजे थंय बदलावण जाल्ली वय. म्हज्या पोटाचो आकार बदल्लोय वय. पोट सुजिल्लें बरें जाल्लें वय. थोड्या दिसांतावन म्हाका कठीण वोंक आशिल्ली वय. आनी त्या शिवाय स्त्रियेक जाय जंय आशिल्लें नैसर्गीक सैमाचें म्हयन्याचें जावंक नातिल्लें वय. हें सर्व कित्याक म्हजे थंय घडटा तें मात्र म्हाका कळीत नातिल्लें. दाक्तेरा सरशीन हांव गेल्ली ना. तशें म्हणच्या की दाक्तेरा सरशीन कोणेंय व्हेल्लेंय ना. मदर सुपिरियर, म्हजो ताळो कांपतालो आनी दुकान भरून येतालो. हें सर्व म्हजें थंय कित्याक घडलां तें हांव बिलकूल नेणा. म्हज्या अंतस्करणाची साख जावन हांव हें सांगतां. हांवें कसलेंच पाप आदारूंक ना. म्हजेर दुबाव करिनाकात. मदर सुपिरियर एक फावटी हांसली. तिच्यो कठीणायेच्यो विकाळ हांसो म्हज्या काळजाक परत एक फावटी बेसां करी लागलो. दुबाव हो बिलकूल न्हय लिनेट. बगार घडोवन गेल्लें कशें गी म्हूण समजून काडयोचें प्रयत्न. हांव तुजी वडील. तुजें थंय कितें तरी चड उणें जालां तें हांव जाणा. तुवें फिरगजेच्या तरणाट्या सांगाता तितल्या सळावळेन भरसूंक नजो म्हूण कितल्या फावटी तुका सांगिल्लें. तूं म्हजें उतर आयकल्लें? मनशाचें मन घट तरी कूड अस्कत. आमकां म्हाताऱ्यांक आमची कालेती सर सुकोवन गेल्ल्यांक थोडे फावटी तसली ताळणी येता तर तुज्या तसल्या तरण्या चलयेक. चल्या लागीं उलयल्ल्या परा हांवें म्हजें अवकारपण पिटो करून विबाडलें म्हूण तुमी चिंचें गी मदर. म्हज्या ताळ्यांत तीक्ष्णपण बिलकूल नातिल्लें.
पूण मतींत आसलीं चिंतना तिका सांगूंक हांव फाटीं सरली ना. बिलकूल ना. तिचो ताळो आनीकीत चड व्यंग्य जावन म्हाका चड जावन कुंकूंक लागलो. पूण उडास दवर, तुजी चाल हांवेंच न्हय, आमच्या बोवारीच्या लोकांक देखल्या. लोक हांसता, खेळकुळां करता, आनी म्हजे लागीं तर्क करिनाका. वारें फुंकले शिवाय भुरग्यांनी खेळचो तो पसकाटो पुगोवंक शकता? आमचें संभाशण तितल्यार रावलें. हांव तिच्या मुखार रडलीं. रडण्यान तरी म्हज्या काळजांत लिपोन आसच्या सताक तिका अर्थ करूंक जातलें म्हूण हांवें चिंतलें. पूण म्हज्या रडण्याचे कळवळे मदर सुपिरियराच्या काळजाक कळोवंक बिलकूल सकले नात. तिका म्हजेर भरवोसो नातलो. हांव फिरगजेच्या तरणाट्या चेडवां आनी चेड्यां बरसल्ल्या वरवीं कितें पातक घडटा? हांवें कितेंच पातक करूंक ना म्हूण म्हाका कळीत आसलें तरी हांकां सर्वांक हांवें कशें सांगचें? म्हज्या जिवाच्या कालितीचेर हांव जाणा म्हजें थंय कितेंच ना म्हूण. पूण हांकां कशें सांगचें? म्हजें पोट उबार जावन वयर येता तें खरें. थोड्या फावटी कठीणायेची वोंक आसली. पूण कशें हांव उंच नेना. तुज्या पप्पाक हांवें कागद बरयलां. थोड्या वेळाच्या मौनपणा उपरांत मदर सुपिरियर परत उलयली. विशय सर बरो करून तिळसिला आनी तुका हांगा तावन व्हरून वचोंक हांवें तिळसिलां. तुका हांगा तावन आपोवन व्हरून तुजें पातक नितळ तो करतलो. हें सर म्हज्या पप्पाक तिळसिलां? तो कितलो देदस्पर जातलो गी. ताका हांवें कितलें दुखयलें. तो म्हज्या विशयांत कितें पुरो चिंतलो? ना मदर. हांव तिच्या पांयांक पडलें. म्हाका पाटीं धाडिनाकात. हांव पातकी न्हय. दया करून म्हाका पाटीं धाडिनाकात. तिणें म्हाका तिच्या पांयांनी कोटावन पयस केलें आनी ती उबी जाली. तुजें कुटुंब तुजें हें खोटेपण आयकूंक शकचें ना म्हूण तूं जाणाय. तुज्या पातकाचें प्राजीत तुज्या कुटुंबा सांगता मेळोवन केलें तर तुका बरें जातलें. तूं चिंताय आसतलें ह्या कोवेंतांत कितेंय कर कशेंय जियेवेत म्हूण. हांव आसता म्हणसर तशें कांयच जावंक हांव सोडिशिना. ती कुडातावन भायर गेली आनी हांव म्हज्या कुडाक धांवलीं. उशा भितर तोंड लिपोवन हांव गळगळ्या रडलीं. हाय देवा, ह्या वेळी देव मात्र म्हजें मागणें आयकूंक शकता म्हूण म्हाका कळीत आसलें. हांवें कितें वायट केलां म्हूण म्हाका तुवें ही शिक्षा दिवची? हांवें कांयच करूंक ना देवा. हांवें कांयच वायट करूंक ना. चिंतना गोपांत चिंतून चिंतून दोळ्यांनी दुकां गळोवन रात पाशार करतना म्हजें थंय समाधान बिलकूल आयलें ना. ती रात आखेर करतना म्हज्या मतींत एकच आशा किरण उदेलें. तींच म्हजी माय बाप. ती म्हजीं चिंतना समजतलीं कोण ना. तांकां म्हजेर खंडीत जावन पातयेणी आसतली. हांवें करूंक नातल्या पातकाक बगसाणें तांणीच म्हाका दी जाय आनी तांच्या आसऱ्यांत हांवें जिये जाय. उपरांतल्या दिसांनी हांवें घरच्यांची निरिक्षा केली. पप्पा हांगासर येवंक 8 दीस फाटीं जाले आनी त्या 8 दिसांनी कॉन्व्हेंटांत हांवें तैदळ भगिनातले बांदपास बगले. म्हज्या लागशिल्लीं आनी मोगाचीं सिस्टरां सर्वां म्हजेर रागार जालीं. म्हजे सांगता जेवणाक सयत कोणूच बसना जालें. म्हज्या सवें कोणूय उलयलें तरी सुपिरियर कांय म्हणटा कोण ना म्हूण हरयेकलीं भियेतालीं. त्या 8 दिसांनी एक दीस सयत तांणी म्हाका न्हावंक दिलें ना. उदक भरन उजो करन न्हावंक गेलीं तर सुपिरियराच्या हुक्म्या प्रकार नाणयेक कोण ना कोण येवन भीक घालतालें. थोड्या फावटी म्हज्या कुडीच्यो गरजो करूंक सयत तांणी म्हाका अवकाश दिल्लो ना. आनी ते दळवरेक म्हाका अती मोगासो जाल्लो हो संवसार आतां कांटळ्यासो जातालो. पातक हांवें करूंक ना तें खंडीत हांव जाणा. म्हजें काळीज उक्त्यान तें उसारता. म्हज्या मतींत बिलकूल खतना. पूण हें सर्व हांकां कशें सांगूं? हांवें पातक केलां तर ही म्हाका खंयच्याय दाक्तरा सरशीन व्हरिनात कित्याक? मनीस जावन जल्मल्लें हांवें पातक केलें तरी ही म्हजी कूड मनशा जल्माची. ताकाय आसकत काय आसा. पूण पातक केल्ल्याक अशेंच दणसुंचें? 8 दिसांनी पप्पा कॉन्व्हेंटाच्या बागलार उबो जालो. ताका पळयोवन म्हज्या जिवांत एका रितीचें संतोशाचें वारें वळिल्ल्या बरी जालें. मदर सुपिरियरान ताचे लागीं पयलें उलोवंक म्हाका दिलें ना. तिच्या बराबरच हांव पप्पा मुखार उबीं जालीं. तुमच्या ताब्यांत ओपसिल्या उपरांत चिके मुठी भितर अरंदून धरूंक तुमकां जावंक ना गी सिस्टर सुपिरियर. पप्पान सुरवेरच दूख भरिल्ल्या ताळ्यान म्हजे कुशीन पळय नासतना सयत उलयतना
मदर सुपिरियरान म्हज्या विशांत सर्व कागदार तिळसिलां म्हूण कळोवंक म्हाका वेळ गेलो ना. आळेपा मदर सुपिरियर पप्पा लागीं जीब आड घालून ओप्पसाले उलोवंक लागली. तुज्या धुवेक हांवें कितल्या फावटी सांगिल्लें आसा, तरणाट्या चेड्या सांगाता चड मेतेर जायनाका आनी बरसा नाका. आमकांय तरणाट्या सांगी उलय जाय म्हूण आशा आनी मन आसा, पूण आमच्या बेसाची जागृतकाय आमी करी जाय. मन घट आसता पूण कूड आलबी, केदाळय निसरून पडोवंक साध्य आसा. पप्पा, हांव म्हज्या मतींतलीं चिंतनां उक्त्यान सांगचे खातीर उर्डाली, पूण पप्पान जावं मदर सुपिरियरान जावं म्हाका तोंड उक्तें करूंक अवकाश दिलोच ना. तिणें तिचें उलोवणेंच मुखार सुनवेलें. हांवें चिंतूंक सयत कश्ट जावचे बदलाम म्हजे वयर थापले. हर एका उतराक आयकतना पप्पाचो राग वाडूनच वेतालो. हांव मात्र कितेंच करूंक शकनासतना एका बोंब्या भाशेन तांच्या मुखार उबी रावली. मदर, ह्या नालिसायेच्या म्हज्या चेडवाक घरा कशें व्हरचें आनी वेलें तर गांवचो लोक म्हाका 3 कासांचें मोल सयत दिवचो ना. आसली इल्ली मर्याद हांवें विकल्या बरी जायत. त्या शिवाय हाच्या फाटलीं तेगा चेडवांक मुखलो फुडार हांवें दिवंक आसा. हाका घरा व्हेलें तर तांची गत सुण्याच्या की पाश्ट जावंक आसा. तर आमी कितें करी जाय म्हूण तुवें म्हणचें बा? मदर सुपिरियर परत पात लावन उलय लागली. तुज्या धुवे खातीर आमी हांगासर आस्पत्र बांदी जाय, ताचें पाप धुवंकू धाकटेराक हांगासर आपोवन हाडी जाय आनी ह्या पवित्र जाग्याक बश्ट करी जाय. तुजें दूद 10-15 दिसां तावन कळनासतना वंगता. ताका हेरां सांगाता दवरूंकी आमकां साध्य ना. आयचे वर्णी सर्तीक 1 दीस सयत आमी ताका ह्या कॉन्व्हेंटांत रावूंक दिवचें ना. मदर, पप्पा दीनपणी मागोवंक लागलो. 2 या 3 दीस, ताचे वर्णी चड दीस नाकात म्हाका. हांव बोंबय म्हज्या भयणी लागीं उलयतां आनी हाका हांगातावन शीदा बोंबय धाडून हाचें पातक धुवन काडची विलेवारी करतां. हां, तशें केल्यार बरें. आनी एक विशय, त्या उपरांत ताणें पाटी येवचें नाका. बोंबय खंयच्याय चेड्याक पळोवन ताका काजर करून दिवचें बरें. म्हाका तीं उतरां आयकूंक जालीं नात. कठीणायेचीं उतरां तीं. म्हज्या चिंतनांक फाशी दिवचीं तीं विद्रूप उतरां. म्हजे लागीं कोणूच उलोवंक सयत आयकना. म्हजीं चिंतनां कसलीं, म्हजीं बोगणां कसलीं. हांवें पातक केलां तर धाकटेल्या लागीं कित्याक परिक्षा करिनात? म्हजो जीव म्हाका सांगता हांवें कांय करूंक ना, तर हांकां कशें सांगचें? पप्पा म्हजे लागीं एक शब्द सयत उलयनासतना सलतस रावलो. हांवें चिंतलें, म्हजो बापूय सयत म्हाका अर्थ करिना. हांव देदस्पर जातालीं. सांजेचो रवी दर्यान बुडोवन वेतालो. भुमीचेर सवकास काळोख प्रसारूंक लागलो. पप्पा हांगातावन गेल्या उपरांत हांव बायल्या फुलांच्या तोटांत तशेंच बसलीं. कित्याक बसलां म्हूण कोणेंच म्हाका विचारलें ना. सकाळीं थावन पोटाक खाण नातलें. अस्कतकायेन जीव कांपतालो. हांव उबीं जावन पार्लराक वचे खातीर मेटां काडी लागलीं. जीव वाऱ्यार धलिल्ल्या बरी जातालो. पार्लरा भितर सर्वां तेर्स करचो म्हाका आयकतालें. दिंबियांनी पडोवन सर्वां मागतालीं, आपणा खातीर आनी ह्या संवसारा खातीर. पूण म्हजे खातीर कोणूच मागनातलीं म्हूण हांव जाणा आसलीं. बांयचें उबार कांटें मुखार दिसतना म्हजी चाल हांवें रावयली. फाटीं पार्लरा कुशीन पळयलें. पार्लरांत उजवाड आसलो, पूण त्या उजवाडांतय काळोख भरून गेल्लो म्हाका दिसलो. कठीणायेचो काळोख. तेर्स आखेर जावन येतालो. कंतार सुरू जाल्लें. बांय कांट्याच्या दोऱ्याचेर हात दवरून पोंदाक तिळ्ळें. बांयत काळोख दाटायेन भरून गेल्लो, पूण त्या काळोखांत कसो लेगीत उजवाड आशिल्ले बरी दिसलो. काळोखांत काजुले झिलमिलताले. त्या काजुल्यांच्या उजवाडांत कोणगी म्हाका आपोवच्या बरी भगलें. हांवें वेळ काडलो ना. वेळ काडलो तर असलो संदर्भ परत मेळचो ना. खिणाच्या वेगान हांवें वाऱ्यार उडी मारली आनी व्हडा आवाजान उदकाच्या गर्भांत हांव लिपोवन गेलीं. उस्वास काण घेतना वाऱ्या बदलाक उदक भरान म्हज्या पपसांत रिगलें. हृदयांत उजो भरिल्ल्या बरी जालो. हांव कठीणायेन हुळहुळ्ळीं. जीव सगळो कांपोवंक लागलो. दोळे रुंदाले. तांतल्यान किटाळां भायर उबुल्ल्या बरी जालें.
उपरांत म्हजे थंय आसली बृहत सकत म्हाका सांडून उबोन वेच्या बरें जालें. तेच अंतीम विरांकूळ कश्ट. दुसऱ्या दिसा सिस्टर लिनेटाची कूड पार्लराच्या बांयत उपेताली. ती वयर काडटना उदक पोटांत भरोवन तिचें पोट आनिकी उबार दिसतलें. कॉन्व्हेंटाच्या सर्व सिस्टरांनी मोतीन दिस चिंतलें, लिनेटान आपणाचो आनी एका जिवाकी बली घेतलें म्हूण. लिनेटाची कूड आस्पत्रेक व्हेली. पोस्टमार्टम करून जाल्या उपरांत दाक्तेरान मदर सुपिरियरा लागीं आपोवन म्हळें, त्या चलयेच्या गर्भांत ट्युमर जाल्लें. दाक्तेराचीं उतरां आयकून मदर सुपिरियराचो सर्वांच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. जिवंत आसतना लिनेटान कितलो आवाज केल्लो, कितलें रडयल्लें तें. दुखाच्या रुदानान कितलो आवाज केल्लो तरी तो आवाज कोणूच आयकना जाल्लो. पूण आतां ताच्या निर्जीव कुडीन कसो मौन आवाज सर्वांक आयकतालो. उसांबळ दर्यांत उटिल्ल्या भिरांकूळ तुफानाच्या लारा भाशेन आवाजतालो. तो आवाज तांकां कोणायकी आयकूंक जालें ना. सर्वांनी आपापल्या कानांनी बोटां चेपलीं आनी तो आवाज आयकनासतना रावूंक प्रयत्न केलें. पूण तो आवाज मात आतां तांच्या काळजांनी रिगोवन जाल्लो. तो एक मौन आवाज. क्लॅरन्स कायकंबा हाची मोटवी काणी तुमी आयकली. समेस्तांक देव बरें करूं.